The Goa Legislative Assembly Speaker Ramesh Tawadkar today dismissed the disqualification petition filed by Girish Chodankar against 8 MLAs who joined BJP after crossing over from Congress. The Speaker said the detailed order will be out in some time. He said that the order has been passed as a Speaker, whatever he felt was right. पण मर्ज झाला तर सर मागचे ताजेबद्दल सांगा ना सर. ताजे बद्दल हांव कांयच सांगतलें तुका. हांवें एज ए स्पीकर म्हणजे ऑर्डर पास केल्ली आसा. ती ऑर्डर तुमकां जाय जाल्यार मेळटली आतां इमिडिएट जाता जाल्यार तुमी त्या ऑर्डरी थ्रू वतात. ते म्हणटा की ही ऑर्डर म्हणजे फाटली झेरॉक्स कॉपी ताणी ऑर्डर दिली आसली. ऑर्डर तुमी पळोवंक शकता. ताणी खंय ताणी पळयली आसा तेय वाचून दी म्हळें. तुमी वाचा म्हळें. ऑर्डर दिता. लास्ट ऑर्डर जाल्ली पळय झेरॉक्स कॉपी हाका सेम टू सेम कॉपी केला म्हणटा. पळय कशें आसा ताज्यानी ते एलिगेशनूय करता पळय ताणें फुडें वचूंक शकता. सर एज ऑफ नाव डिसमिस्ड न्ही. पिटिशन हॅज बीन डिसमिस्ड. रावले कित्याक त्या हाजेर हांवें कितले रिंग घेतले सर की म्हजोच एक न्ही की तांचे सबमिशन ते सगळे गजाली अशें आशिल्ले. सर एज अ स्पीकर तुमकां दिसता अश्यो केसी फास्ट ट्रॅक जावपाक जाय पूण कसल्यो केसी फास्ट नाही हांवें जस्ट फास्ट ट्रॅक घेवपाचोच प्रयत्न केलो. म्हणजे अनेक गजाल तांचे एडवोकेट आनी बाकी सगळे आसा न्ही की ह्यो हाजे डिटेल तांकां विचारला तुमकां मेळटलें. हांवें फास्ट ट्रॅक करपाचो प्रयत्न केलो. घेतले ते म्हणटा तुमकां विचारा कारण तुमी डिले केलो. तुम्ही सर इतली टायम लागलो. तुका ऑर्डरी थ्रू सगळे तुका मेळटले डिटेल जाय आसा ते दिवपाक लागले. ऑर्डर दिवपाक ताजी केन्ना दवरला फाटो दिला डेट सर आज डिस्क्वालिफिकेशंस मैटर था, क्या होगा इसके ऊपर सर? क्या 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 सगळे तुम्ही डिटेल जे आसा न्ही ऑर्डर आसा ऑर्डर तुम्ही दिवपाक येता. ऑर्डर मेळटली.